tuga pidest velar sutta tuga eksur ponan sutta tuga moja sumya kushal poran betu tuga bolai kentui ondu tuga sompurnain buzum tuga pavoi dunia karzazo tu sontos Jesu mozo monazo tu squar Jesu mozo dirada tu soglas berar mozo tu Jerus por mozo karzazo tu sontos Jesu mozo monazo tu squar Jesu mozo dirada tu soglas berar mozo tu Jerus por mozo Tuga zogria zuzan sota tuga dukest gorient sota tuga moja sumya supol konan betu Avoid
आमचे बुरी राव तूं सोम्या आणून आमकां हालेलुया 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 आमचे बुरी राव तूं सोम्या आमच्या सांगाता राव आमची बुरी तूं राव सोम्या स्टे विथ मी सर्व सृष्टीचो रोसनार आमचे मुखार आसा ह्या उड्याच्या रुपान एवढार ह्या जेसूक आमी पळयता आमचे सांगाता कोवीड सारूक आमकां किरीत भाशेन पाठिंबो दिवं आमकां सगळी बरे भलायकीन भरूंक आपले शीस कशे आमकां दवरूंक आमकां उदीक आनी उदीक बोड दिवं आमच्या निराशीपणांत सोम्या तूं आमचो सांगात म्हूण आमकां ओळखूं ह्या वेळार तूं हाजीर आसाय आमचीच बरी तूं राव सोम्या आनंद आमचो तूं हालेलुया ही भावना मनान धरून किरीत भाशेन आमी तुका दिन वाजताव तुका आर्गां दिताव ह्या वेळार तूं आयलो देखून ह्या उड्याच्या रुपान ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमचे मुखार आसाय सगळ्या आमच्या बोडान सगळ्या आमच्या खालतिकायेन आमची मान बागून दिमीर रावन तुका आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करताव सोम्या
खरें सोम्या तुका नमस्कार आमी करतना हो वेळ सारूंक तुवें आमकां दिलोय. दिनवाशी आमी तुका तुजे बरोबर रावंक शिसांक तुवें आपयली. तुजो सांगात ताणी सारूंक कम एंड सी यात आनी पळयात. कम एंड स्टे विथ मी यात आनी म्हज्या सांगाता रावात. कम एंड एक्सपिरियन्स मी यात आनी म्हाका अणभवात. गो एंड प्रीच वॉट यू हॅव सीन. वचात आनी दुसऱ्यांक साक्षी दियात. गो एंड प्रोक्लेम वॉट यू हॅव एक्सपिरियन्स. वचात तुमचो अणभव दुसऱ्यांक सांगात. गो and proclaim in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. म्हज्या नांवान जें तुमी करशात तें तुमी करूंक पावतल्यात. बरवंशाची उतरां सुम्या. कम एंड स्टे विथ मी. म्हज्या सांगाता रावात. हे भाग तुवें नुयच तुज्या शिसांक फुडें वेळार तूं आमकां दिताय. तुज्या ह्या भोव पवित्र साक्रामेंता मुखार आमी आसा. आमकां फावो न्हय सोम्या. आमकां हें व्हडलें देणें तूं दिताय. Your presence itself is a big gift for us. You have been gracious enough for us that you are present in the most blessed sacrament at this moment. आमच्या सांगाता वेळ सारूंक आमकां सगल्यांक निराशीपणांतली वाटावंक आमकां सगल्यांक बरें आसा तें हाडूंक आमकां सगल्यांक उत्तेजनान भरूंक उखलून दवरूंक तुका आमी खेरीत भाशेन हो वेळ दिलो देखून आर्गां दिवन दिन वाचता हांव बापा.
सांच्या दर्शन दी तुझे लागीं आयल्या हे सोम्या तुझे लागीं आयल्या ए सोम्या मोहिमानी स्तुती तुका जावं सोदा मोहिमानी स्तुती तुका जावं सोदा तुझे लागीं आयल्या हे सोम्या तुझे लागीं आयल्या ए सोम्या तुझे लागीं आयल्या हे सोम्या तुझे लागीं आयल्या ए सोम्या तुझे लागीं आयल्या ए सोम्या Stay with me. मुझे सांगाता राव. ओय दुनिया, तुझे सांगाता हो वेळ सारूंक आमकां तुवें विचून काडल्यान आनी ह्या जाग्यार हाडल्यान. You have chosen us and brought us over here, Lord, to be with you, to stay with you, to experience you, to be filled with you. ह्या वेळार दुनिया इल्लोसो वेळ आमचें जिवीत रितें करूंक आमकां फावो कर, so that you are filled in our life. Help us, Lord, to be empty. आमचें जिवीत रितें करूंक ह्या वेळार तूं आमकां तुजी कृपा दी. जोण एकलो आमी ह्या वेळार जेजूचेर नदर दवरुया. Let us focus our eyes on the most blessed sacrament, who is truly present over here, Jesus, our Savior. What is it that you want or you need to empty yourself of? कितें तें तुज्या जिवितान आसा जें तुज्या जिवितांतलें रितें जावंक जाय? कितें तें जें तुका देवा कडल्या संबंदांतलो पयस दवरता? What is it that keeps you away from your real relationship with Jesus, your Master? What is it that you need to empty? कितें तें जें तुका तुजें खरें अस्तित्व जियोंक दिना? What is it that stops you from being the real you? जेजू दाखोय आमकां. Show us, O Lord, what is it that I need to empty myself of?
जायत घोडे राग, एंगर. ह्या रागाक लागून म्हजे संबंद म्हज्याच घरच्यां कडले तुटतात. ह्या रागाक लागून म्हजो संदेश हांव बरे भाशेन दिवंक पावना. Yes, Lord, my relationships are broken because of this anger. I'm unable to convey my true message because of this anger. जायत घोडे म्हजें गर्व, माय प्रायड, खालतिकायेन दुसऱ्या मुखार व दुसऱ्या मदें मिसळ जावंक हांव पावना. जें कितें म्हजे भितर सारकें आसा तें पासून म्हज्या गर्वाक लागून दुसरी मानून घेना. Yes, Lord, due to this pride, I'm becoming unacceptable to many. I'm not being able to mix with others freely. जायत घोडे म्हजी भिरांत, fear in me. कितेंय बरें करूंक म्हजें मन आसा पण भिरांत दिसता. जायते फावटी भिरांत दिसता जें कितें हांवें चुकीचें केल्लें आसा. सांपडत गाय, दुसऱ्यांक कळत गाय. कळत जाल्यार कितें जातलें, सांपडल्यार कितें जातलें. हे भिरांतीक लागून जायतें बरें करपाचें आसा फाटीं उरता. Yes, Lord, my fear pulls me down. This fear doesn't allow me to be myself. This fear doesn't allow me to do any good that I would like to. जायत घोडे दुबाव, माय डाउट्स. ह्या दुबावांक लागून दुसऱ्यांचेर पातयेवंक हांव पावना. I cannot trust others. I become suspicious of every move, every word that comes from the mouth of others. दुसऱ्यांच्या तोंडांतलें उतर मानून घेवंक, ताका पातयेवंक म्हजो दुबाव म्हाका सोकला उडयता. जायत घोडे म्हजी आशा, ही संवसारी आशा सर्गीच्या वस्तू वयली म्हाका पयस करता. आनीकूय जायत्यो वस्तू आसतल्यो. एक उतरान म्हणूंक जाता पातोक, sin. I need to empty myself of sin. म्हजे आवंडे, म्हजी चिंतना बरी जावचे बदलेक जायते फावटी खोटी आनी मेडी जाल्यात. देवाचें आसणें म्हजे भितर आसा तें मानून घेवंक हांव उण्या मनाचो, निबोर काळजाचो जाला. आनी ह्या पासत पातकाक, खोटे आशेक, पोजडपणाक म्हज्या मनान काळजान रीग घेतला. देवाक भायर घाला. What is it that you need to empty yourself of today? आयज तुवें तुकाच कित्यातलें रितेपण हो रितो जावंक जाय. Look at Jesus.
पळे ताका माग ताचे लागीं करपा to help you empty yourself of all that keeps you away from the grace of God. देवाची कृपा घेवंक जें कितें तुका आडायता तातूंतले रितें जावं तुकाच जेजूच्या हातान घाल. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all my heart. I will worship you with all my strength. I will worship you with all my strength, for you are my God. You are my God. You are my God. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. Oh Lord, help me, Lord. Help me to empty myself. Make me like you, Lord. I surrender myself to you, Lord. Help me to look at myself. मुझे नदर मारूंक म्हाका फावो कर. तुझ्या रोगतान म्हाका धुवन काड सुम्या. Wash me with your blood. तुझ्या चोड मोगान म्हाका सोडय. तुझ्या मोगान म्हाका सुटका दी. तुझ्या मोगान म्हाका पातकांतलो रितो कर.
तुझ्या मोगान म्हाका नवें जिवीत दी. Your love saves. Your love heals. It's your love, Lord, that picks me up. मोगालो जेजू तुवें तुज्या शिसाक विचून काडटाना तुवें तांची जानवाय तांचें शिकोवप तांकां कितलीं वर्सां हें पडलेलें ना. घोडये तुवें तांचो वावर पडयलो. जायते पावटी हांव म्हाका संदी मेळटा तेन्ना एक बरें काम करूंक वो तुजी सेवा करूंक वो घोडये देवाचें अवतार परगटूंक म्हज्या मतीन घुसपता. म्हाका फावो काय तें म्हाकाच कित्याक हांव दिसपटी मिसाक वचना. म्हज्या जिवितान जायतीं पातकां हांव आदारतां. जायते पावटी वायट मार्गार हांव चलतां. नाका जाल्लेली चिंतना म्हज्या मतीन येता आनी हें सगळें करतना तूं म्हाका कित्याक विचून काडटा. हो दुबाव घोडये म्हज्यान एकल्यान हें करूंक शकना जायत आनी हाकाच लागून ह्या दुबावाक लागून हांव विसरतां तूं म्हज्या सांगाता आसा म्हण. आनी आयची हे सांजची तूं म्हाका उलो करता. स्टे विथ मी. म्हजे बरोबर राव अशी तुजी उतरां. आनी तूंच म्हजो आयज भरवोसो. तूंच म्हजो तीर. तूंच म्हजो आसरो. आनी तूं जेन्ना आपयता तेन्ना म्हजो ताडो वय हें म्हणटा. वय जेजू हांव तयार आसा बरें काम करूंक. वय जेजू हांव तयार आसा तुजें उत्तर परगटूंक. वय जेजू हांव तयार आसा दुसऱ्याक एक बरी देख जावंक. कित्याक तुजो उरलो म्हाका म्हजे बरोबर राव.
stay with me. तुझ्या हातान म्हजो हात जेजू घालता हांव तुका देखून विस्वासान जेजू सोया जेजू, एक तरणाटो कसो, एक तरणाटी कशी आमच्या जिवितांत जायतें घडटा. करियर प्रेशर, फॅमिली प्रेशर, वर्क प्रेशर, आणि हातूंत सगळ्यांत आमी घुसपागोंदळ जाता. आमचें मन दाऱ्यार आसा. आमी आमच्या जिवितांत प्रश्नांत पडटात. आनी त्या प्रश्नाक जापाप सोदूंक आमी वाटो सोदतात. जायते फावटी आमी वायट रस्त्याचेर पावतात. आनी आमी तुका सोडूंक पावतात. आमचो जिविताचो एक जबाब आसा, तूं सोव्या. आमकां तूं जायत्या तोरांनी भेट करता. आमचे जबाब सुटावंक तूं आमकां आदार करता. पूण आमी तुका पळोवंक विसरतात. तुजी भेट घेवंक आमी विसरतात. जशे परी आमच्या आवय बापाय वरवीं जेन्ना ती आमकां सांगतात बरे रस्ते, बरे जबाब आमकां ती दितात, तेन्ना आमकां दिसता ती आमकां कितेंच सांगतात काय म्हणून. आमी तांकां वेळ दिनात आनी आमी तुजी भेट करूंक तांच्या वरवीं आमी विसरतात. तशेंच आमची लागशिल्लीं इश्टां मित्रां तांच्या वरवीं तूं आमकां भेट दिता, पूण तांचें आमी आयकूंक विसरतात. सगल्या वायटान पळोवन आमी आमच्या जिवितांत सांडटात. तेन्ना
म्हणला सोम्या तूं म्हज्या सांगाता राव आमकां बरें वायट कितें तें शिकून समजूंक तुजो आमकां आदार दी जेजू आनी आमचे सोगले प्रश्न सुद्दां तूं आमचेशी राव जेजू तुझे बोरी उस्तोंगोर काढू सोटा तुझ्या उतराक पाळो दिव दोर्यार सोटा तुझे बोरी उस्तोंगोर काढू सोटा तुझ्या उतराक पाळो दिव दोर्यार सोटा. My Jesus, with everything that's going on around, with everything that is going on in our lives, our school, college, work, family and friends, and all our other commitments, we forget to make you the center of our lives. We only come to you when we are lost, when we do not have answers to questions. And yet, you call us back to you, to stay with you, because you have the answers. Lord, sometimes we don't come back to you. We keep going astray because we are ashamed, we are scared, or embarrassed even of you. And sometimes we look for comfort in other experiences, in other people, in other things, in worldly possessions. Lord, help us to listen to your invitation to come and stay with you, so that we may bear fruit. Help us to make you the center of our lives, to build our lives around you. Help us to be your witnesses in the world by first remaining close with you. Lord, when we forget that you are right by our side, remind us throughout our busy days, when we get stuck in work. Remind us, Lord. Holy Spirit, help us to pray, especially when we cannot pray. Help us to remain united with you, so that we may be able to reach out to others in love, just the way you love us.
kotai akadi susa weta Usman Moshe Pirakun Moja sumia, moja sangatak tolal sumia. Ya undial pan, tu vedi celai sumia. Podot tuka sumia, namaskar kutta sumia. Sogale moja jibit. तुझ्या तीन घालता सुमिया दी म्हाका तुजी कृपा तुजी जाणवाय म्हाका दी सुमिया आनी उदीक तुजे जाणवायेन दोन दिसा म्हजें जिवीत चलय सुमिया तुवें 12 दिसांक तुवें विचून काडलें वचात आनी सगळ्या संवसाराक म्हजी बरी खबर पावोवपाक आनी सिमा तो खालवी आसूं तुवें ताका म्हटलें म्हज्या फाटल्यान आनी हांव मनशांक दोत्ताचोचलो तुका खालवी करतलो मोगळा जेजू दोर एकल्याक आमकां तूं आपयताय तुजो वावर करूंक तुजो मोग करूंक सगळ्यांक तुजे नीस गोवाय तूं करताय सुमिया पूण जायते पावटी आमी आडसाई केल्या आमी हो वावर करूंक जाता आसतना निभां घेतल्या आनी तुका पयस दवरला सुमिया दोन दिसा जेजू तुजी जाणवाय आमकां दी दोन दिसा तुजो मोग करूंक तुका मानता तशें जिवीत जिवंक तूं आमकां आपयताय उंड्या रुपान रावलेल्या जेजू तुवें मोगळा जेजू आमच्या पासत कितले दूख गोश्ट काडले जेजू आमच्या पासत तूं खुदसार मेलय जेजू आमकां सोडवण दिवं मोगान तुवें आमकां बक्षिली सुमिया असलें आमकां एक एकल्याक काळीज दी सुमिया तुजे आज्ञा पाडून आयज मोगळा जेजू एक कोडकार तो कोडान भरलेलो आनी तो कोडकार तुज्या फुड्यान येवन म्हटलें सायबा तुका खोशी जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोड करूंक जाता आनी तुवें म्हटलें होय म्हाका खोशी आसा तूं नितोड जा आमकांय मोगळा जेजू जाय ती कोडां फुटलेलीं आसा ह्या कोडकारा भाशेन तुजो आदार मागूंक तुजी मजत मागूंक आमकां तुजी कृपा दी जेजू आमचे
जेजू तुझी जाणवाय आमकां दी जेजू 2 दिसा जेजू तुझ्या मोगान तुझे जाणवायेन आमकां बोसोवया हो थोडोच वेळ जेजू तुझ्या पांया फुड्यान सारूंक आमी हांगासर राजीत जाल्या जेजू कितलो तूं आमचो मोग कोत्ताय समिया दिसाक तुवें 24 वरां दिलाय आनी तांतलें एक वर आपल्याक दिवून तूं मागताय जेजू पूण जायते पावटी आमीच आडसाय केल्या बेसरमाय केल्या जेजू वावरान बुडलेली आसा वेळ ना जायती निभाग जेजू जायते फावटी मोगळा जेजू हांवें आडसाय केल्या हांवें फावो तो बरी वेळ दिवंक हांव चुकलां सोमिया म्हाका भुगत सोमिया 2 दिसा मोगळा जेजू तुज्या ह्या देव मंदिरांत येताना तूं कितलो म्हाका तुजो आदार दिताय तूं कितलो म्हजो मोग कोत्ताय सोमिया पूण जेजू हांवें तुका वेळ दिवंक ना सोमिया म्हाका भुगोश तुका कशी जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोड करूंक जाता तुका कशी जाल्यार तुज्यान म्हाका जाणवाय दिवंक जाता ओय जेजू आयज मोगळा जेजू ही गोंयची परिस्थिती जायते वांकडे जायत गेला जेजू आयज आमच्या गोंयांत काबार जायत गेला जेजू असल्या मनशांक जाणवाय दी जेजू तांचे मन बदल सोमिया आनी आमचें गोंय राखूंक आनी सांबाळूंक जेजू तांची मनां उजवाडाय जेजू तांच्या काळजाक हात लाय सोमिया आयज जायतो लोक बोवाळ मारता जेजू जायतो आपल्याचो ताळो बांदता जेजू सरकाराचें मन उजवाडाय जेजू ह्या कोडकारा भाशेन ताणें आपलें मन बदलूंक जेजू तूं ताच्या काळजाक हात लाय वय म्हाका कशी आसा तुजें मन बदल दी तुजी जाणवाय सोमिया वय जेजू तुजे जाणवाय आमकां बोल तुजो कुरीस उबारून जेजू येता हांव तुजो पाटलाव सोदां जेजू शिसांक जेजून आपयले आनी तांकां पाठयले ही घडणी आमी किरीत भाशेन आतां आयच्या शुभ वर्तमानाची ह्या वेळार पळोवया.
I send you to gather my sheep. Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans. Enter ye not. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Simon Bar-Jonah, by the authority of the holy priesthood that I hold. Rabbi, I beseech thee, my little daughter. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither 2 coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till ye go thence. Sometimes in our day-to-day lives, we may know exactly what to do, what we should do, and how we should approach our lives. But sometimes we may have a frustrating time, so many options in front of us. In such situations, it is best to go straight to God and ask for His help and guidance. Jesus asks His disciples to remain in Him, to abide in Him, to stay in His life. We are also His disciples. He wants us not to stay because He needs us, but because we need Him. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing. These are the words Jesus said to His disciples during the Last Supper. They knew what He meant. The Eucharist makes us one with Jesus, the way the branches are one with vine. But what happens to those who leave Jesus? Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither. Sometimes, even though we may stay with Jesus, we may not see these fruits in our lives. In such times, He says to look for the Father.
the fruits and talents we have are His. And if we lack these fruits, Jesus says, be open to lose whatever that is stopping your progress. My Father is the vine grower. He takes away every branch that does not bear fruit, and every one that does, He prunes so that it bears more fruit. Let us remember the story of Saint Paul. When he converted to Christianity, his Jewish friends rejected him. The new Christian community feared him. Yet Paul stayed. And what was the result? The church throughout Judea, Galilee, and Samaria was at peace. God wants to bring everyone we know to a better place. He wants to give them spiritual courage in this life. If we walk away, others will follow and wither with us. If we just remain in Him, if we just abide by His, if we stay with Him, others will stay too. And the vine will increase and give fruit. Stay with me. म्हज्या सांगाता राव. Be with me. जेजू, ह्या वेळार तुजे बरोबर आमी आसा. तुजें उतर आमी आयकलां. आमच्या जिविताचें रितेपण भायर काडून तुका घेवंक आमचें जिवीत उक्तें केलां. तुज्या आशिर्वादाक ह्या वेळार रावता. तुजो पाटलाव करूंक सोदता. Lord, strengthen us. Make us strong to follow you even if it is a difficult path. तुजो पाटलाव करूंक दुनिया तुजो आशिर्वाद ह्या वेळार मागता. तुजे मुखार दिमी घालता. तुजे मुखार आमचे हात उगडटा. तूं जरी तर आमकां मेळ्ळो, जेजू म्हाका गावलो जाल्यार हेर सगळें म्हाका मेळ्ळें. होच विस्वास धरून तुजे मुखार दिमी घालता. आमच्या जिवितांतलें वायट काडून उडोवंक तुजे मुखार सरपडटा. We surrender to you, Lord. Take out all that is wrong, all that is bad, all that is not so good. Take away my laziness. म्हजी आळसाय, बेसारमाय, सोम्या काडून घे. तुजो पाटलाव करूंक हो पळय हांव आसा.
तुज्या पांयाशी हांव आसां. तुज्या आशिर्वादाक आमी उक्तीं रावन आमचे हात मुखार उक्ते दवरता हांव दुनिया. म्हजो पाटलाव करून तुजी खोशी जाल्या, तुजो कुयसुबा चोलये मोजे फाटल्या, तुजो कुयसुबा चोलये मोजे फाटल्या. आपणाच्या जीवाचो जो मनीस मोग करता, आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासणाक वगडायता, आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासणाक वगडायता. म्हजो पाटलाव करून तुजी खोशी जाल्यार, तुजो कुयसुबा चोलये मोजी फाटल्या, तुजो कुयसुबा चोलये मोजी फाटल्या. ओजांचो बारखांदार जोर तुमकां जोड लागता, मोजें जूग येवंक तुमकां मेळटोलें समाधान, मोजें जूग येवंक तुमकां मेळटोलें समाधान. म्हजो पाटलाव करून तुजी खोशी जाल्यार, तुजो कुयसुबा चोलये मोजे फाटल्या, तुजो कुयसुबा चोलये मोजे फाटल्या. नांगराक जोर घालूय हात, पाटल्यान तूं वळनाका, देवाचें राज तुका पावोना जातोलें, देवाचें राज तुका पावोना जातोलें. म्हजो पाटलाव करून तुजी खोशी
सुबास